या वर्सा दुसऱ्या सोमनान ने होबरो तुमकां हांव सांगत हांव आतां कम्यास कोच न्हू पयलीं थोड्यो मुगे नाक जालो मुखेल होबरो आयकाय हांव. भाजपाल्यां दोतरागे गणित बे एके बे, बे दोन चार, बे तीन सा, बे चौसत्तर. गरम उदकां गायन कंबी येतात पिवंक गेल्यार ती हिप्पी सांगता म्हाक तें सालामान कितें म्हणटाय तें एटॅक कोत्तो मू. सायबा बोगोश हें आनी हांवें केन्ना आयकोना. गोंयकारांदो हूंय मेल्याय रे. जागी जायाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शास्ती भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. बे एके बे, बे दोन चार, बे तीन सहा, बे चौसत्तर. म्हटले तुमी न्हू लांप्याव गणित इसरो हुशार जातले. कित सांगतलो आंगे अपुरबाये भाजपाल्यां दोतरान केस गमत केली ती. तूं तें सांगच न्हू पयलीं हें आयक. आतां चोय हांव द युनियन बजेट 2023-24 वॉज प्रेजेंटेड ऑन February 1, 2023 by the ever smiling finance minister Miss Nirmala ताई. आवयस ती आनी उलयता केस इस्माईल दित रे सारकी सरपशिली हाट काटा. तेन गेलते पावटी सांगिल्लें आपण 4,50,000 कोटी आंगे देशा डेव्हलपमेंट करूं जाय म्हूण मोडून दवरल्याय. आवयस तें आयकोन सगळे कितू हुशार जाल तरी. गोंया हें देश न्हू रे देखांके देशे पयशे दिताय. आंगे भाजपाल्यां दोतरातीन मुळे वसांनी गोंयकारां बरेंपण कर मू. आंगे भाजपाल्यां दोतोरा खबर ना ते डिपार्टमेंटान तूं चड शिकलो अधिकारी आडसाय काटाय आनी तेणी पयशे मोडून गेल्यार चड काम पडो मू मोडूनाय. तेणी दल मोजें बाय न्हीद मोजें बाय मोइन जात्री पगार घेयाय एश म्हूण एकमुका बिना काय म्हूण सांगोन न्हिदे गरयत कारण सुमार 40 डिपार्टमेंटान तूं हूंय 1,680 crore दिलो तितून तूं आख्खे वर्सा 10 म्हयने न्हिदे गरयत कारण 323 crore पयशे मोडले. हें कोणाका भाजपाल्यां दोतोर तांबडो जायन तांकां सांगिल्लें तुमी कितें तोंटेल्याय म्हूण तांकां शिटकावणी दिली. चोय उरलो 1,357 crore पयशे बऱ्यान हे 2 म्हयन्यां मदीं मोड्याय म्हूण. येश केश जातलें म्हूण ते निदान तूं जाग जालो डिपार्टमेंटा अधिकारी भोंक हरपून चिंतना पळय. तांकां तरी 10 म्हयने दोन 323 crore वयर मोडूं जावं ना जाल्यार उरलो 2 म्हयन्यां मध्ये 1,022 crore कितको म्हटलेय आनी हूंय मू म्हटलेय. तुमकां दिसना तेणी गड्या गायन घुमत दडायन काम बान काम ऑल वी हॅव टू स्पेंड 1,000 more crores in 2 months मू सगळ्यांक आमंत्रण दिल्या त्या दुडबा इदवास कश नाही. आमी हांचे नाकांतल्यान टॅक्स सारी केलो दुड मरे ते टॅक्सा खबरो आनी केल्या सायबा बोगोश ती सरपशिले भाशी स्मायल दित ती आनी ताई आवय कत ते आनी सुसू जावपा न्हू. मनमोहन जीत असलो जाल्यार हांव ते एक उपकार मागता आसलोलो देव हाती तेजे बरे भाशे थोडो ते ट्युशना वच मू. ते दिसत आपणागे ड्युटी फकत आनी केस करण्याचे टॅक्स घालपा ते म्हणून त्याच्यान तरी मीठ मालत पॉपकॉर्नाचे 5% टॅक्स आनी कॅरमेल गायलो पॉपकॉर्नाचे 18% टॅक्स घालपा जाता जाल्यार तुमकां दिसना तुमी ते इंडियन स्टायल टॉयलेटी बसल्यार 5% आनी इंग्लीश स्टायली टॉयलेटां बसल्यार 18% टॅक्स मातो म्हणून जालो मग केस सांवारू. राव तितल्यान राजकारबारा खबरो जालो नाही. लांप्या मोठो कफूस जाला.
आंगे अपुरबाय भाजपाल्या दोतर पोयने वरस कमेस जाता जानरा 2 तारखे त्याने वाऱ्या आता आपडून ते सगळे डिपार्टमेंट सिटकावणी दिली बऱ्यान ते 1000 करोड मायज पैसे उरले ते मोडे आहे म्हणून आणि 4 दिवस उपरांत हो आणको मरे ते गे ते हुनेल घेन प्यार गाव गायलो सगळे पैसे मोडपाचे बंद आणि ते अकाउंट्स डायरेक्टर वॉर्निंग दिले आय संकणे पैशा बिल पासून दिल्या फारी कोणाक म्हणून साहेबा बघोश मुंचे व नया वर्षा केस भाजपाल्या एकदम पिपा लागल काय माक उघडास असा हांव सारको धाकट असतो ना माशेनान माक एक पावटी हांव मायको किजील कोतम माक शिडकावणी दिलोली चोय लांप्याव तूं गरम उदकांत गायन जिते तांती पित्ते बरें आसा पियो जाये पूण दिसा 1 ते 2 तांती हांव तेज्या मायज पिल्या तुका सांगत हांव समना मदें तूंय तांती घालूंक लागतलो सायबा बोगोश ही तांती घालपा भिरांत मरे अजूनय म्हज्या शिरां रिगलो आसा आनी ते भिरांतीन हांव आयज पासून मेजून 2 तांतयां वयर केन्ना पिना मुंगे माशेना चेडो त्या तेंपार अंजुना वागातोर हडपाचें एक हिप्पी मेळ्ळो तेक्को काजार जालोलो तो तेगे बायले आनी हे 2 सोश्या पेटेसो चेडवा घेवन आंगेर मुद्दांस करूं येयलोलो ती हिप्पी बायल मरे एक दीस सक्का फुडें उठोन हांव कुजना सद्दांचे भाशेन 2 तांती गरम उदकांत घायन फोण पित्ता तें चोयता ओ नो 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 लांप्याव नो म्हूण हात दाखयन स्टॉप स्टॉप दॅट नॉनसेन्स ऑफ ड्रिंकिंग ऑलमोस्ट रॉ एग्स म्हणून लागोली आय म्हळें Oh no, it is very good to get godson. You want? I have more. No, you will fall sick. You will get salmonella attack. म्हणून लागोली साला what attack? म्हणून आई चाले what is that? म्हणून आई बीन ते इंग्लिश उताशिली दाखपा जायना रे आंकाय शिंकपास म्हणून ती तांबडे सो जायन माक म्हणून लागोली Salmonella strains causes infection in urine, blood, bones, joints, nervous system and can cause a severe disease too. I see, मुळे. So tell me, how the hell did that salakit motaite enter a closed eggshell? Lampyao, you will be surprised if I tell you that salmonella can not only be found in an egg but a variety of foods including chicken, beef, pork, fruits, vegetables and even processed foods. लांप्याव त्या सकाळ फुडें उत्सांबड जायन कितें सांगत रे म्हूण मोठ्ठे खंयसा बांकनाचे बसून आसलो तेणी चाले आय मुळे ते सांगता चिकन खावपा जायना बीफ खावपा जायना पोक खावपा जायना फ्रूट खावपा जायना आनी भाजी खावपा जायना म्हूण हे सगळे आयकून मोठे खंयसा तोंड आंकून चिंतना असो पण मुळे जालें आम कितें खावपाचें तेगे आयकून हांवूय चिंतना पळोवं राव रे आमी भुरगे आसतना मायांक सकाळ फुडें उठ्ठरी घटसाणी म्हूण गरम उदकांत सगळें दोन तांती घायन पिवोन दिताली तुमकां कोणाकूय खबर आसा कोणूय गरम उदकांत घायन तांती पिवोन दुयेंत पडलो म्हणून 5-6 तेंपा आनी मातशें तोंडी असो पळय म्हूण कळ्यार एक काश्यां 2 तांती होण तितून साखर आनी इल्लो व्हडलो पिठो घायन हो दिवो टाक 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 करून एक कुलरान तें दयजा पासून कुल्यार गुंडायताले मागीर तें तांत्या मासात पिवपाक कितू बरें लागता रे तें चिंतून तोंडा पासून केस रूच येयली आनी ही ती सांगता कोण साला कित मुटाय तें अटॅक कोत्ता मू पूण तरी गरम उदकांक घान पितालो मुंगे वळबाव सक्का फुडें कंबे गुडाक बयसून त्या गुडान तूं टाक टाक करून 2 तांती थिंगा बयसून आस्तेश पितालो तेक ते हिप्पीन चयले आनी कित मुटो काय चिंतूंक गेले मरे ती गरम उदकांक गायलो तांतयां ओ जित्ते तांतयां मासात पिवन आंक कित घटसाण मेळटाली मुंगे तित्तीवानी आमी केन्नाय पावसा तेंपा सक्का फुडें हुंकूल मारूंक लागले एक जित्ते तांत्यांक कप्पांक घायन तितू एक कुलेरीन बो ब्रँडी रोखून हिरोईन तें आमकां दितालो तेजे आंगे हुंकूल रोखडी बंद जाताली त्या तेंपार दोत्तर पासून वखदां दितो जाल्यार आपणा एक कंपावंडरा कितें सांगताले तो मागीर केस तरी गुडी धाडायन पावडर करून एक विद्रा सिसलें घायन उदो मिक्स करून आंक शेरो पेसो करून पिवोन दितालो तेंतो फार्मास नासलोले न्ही रे
म्हणजे आता संसार चलत ते भाशेन हेज मुखार आनी एकदा हे वर्सांनी लोकांनी आंगे भाशेन जेवण जेवपाना पट्टा बुकेन सगळी फामील रेफट तरी जेवणा मेजार बसल्यार एक लगे जेवणा भशेन दोन कॅप्सूल दवरतली आनी ते मागीर जय आय मु सांगतली राव देर इज स्टील मोर टू माय ओरिजिनल हिपी स्टोरी. एक दीस सक्का फुड्या मुंगे सदांचे भाशेन गरम उदकां घायन तांती पित तें चोयन तोच माशेना चेडा आपणाक रुचेल मरे म्हणून लागलो. जाल्या म्हाक रिक्वेस्ट केले आपणा आनी ते गॅस संशा पेटेसो चेडो आसा ते काय दोन तांती गरम उदकां घाल म्हूण. मागीर पाय आनी चेडून दोगांय ती बॉटम जाप कोन जिते तांती पिवन जाता हुंयच्यान काय संतरी मरे हिपी बायल बी तसली. ते चोयन ती आंगान लिब्रो एसो जायन एन माय बेबी म्हण थोडी वर शिकोन गुवडेन डाप कोन थिंगा पडली. ते चोयन मोठे कोयसान रागान टाक मुज होडेर शिता दोल मालो. त्या फिरगी लोक जिते तांती हावपा तुक केसो गरज काय मुच्चे तापोले. ते हिपी बायलेचे तोंड उद्दो शिंपडायन ते जाग कत मुळ्या येण मरे अर्दी वरा मध्ये सगल्यांगे बॅग पॅक करूं लागले थिंगा पड काडपा. साय बाबो गोश कित कोत्ताय रे बाबा एश केल्या बंबई पावताई. बर रे यार ते मुंगडारा पट्टू मेळ्या चिंतून गरम कांय कर आनी गरम जाचन पयली सोपयत मुंगे काणयो मोग आसूं. दिस इज लांप्याव सायनिंग आउट मुळे आउट.